आज आम्ही हे केल्ले आसा, हो प्रोग्राम केल्लो आसा। हांव सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक, आमचे नेते जे बशिल्ले जाणी सहभाग केल्लो आसा किंवा देशभरांक जे जे उपोशणाक बसतले हाका सहकार्य दितले तांचे सगळ्याचे मना पासून ताका धन्यवाद दिता आणि हे उपोषण आज योग्य व्यवस्थितपणे सांजपर्यंत चलतलें अशी घोषणा करता। पंतप्रधान श्री नरेंद्रभाई मोदी यांनी उलो मारलो आणि त्याप्रमाणे देशभरा भितर भारतीय जनता पार्टीचे लोकसभा आणि राज्यसभा असे दोन्ही खासदार, दोन्ही सभेचे खासदार हे देशभरा भितर आयज सकाळी 10 ते सांजे 5 वरां मेरेन उपोषण सुरुवात सगळ्या कडेनी जाल्ली आसा। आता आझाद मैदानाचेर सुद्धा हांगासर केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद भाऊ नायक, पक्षाचे अध्यक्ष आणि खासदार विनयबाब तेंडुलकर, अध्यक्ष दक्षिण गोंयचे खासदार हांव स्वता नरेंद्र सावयकार आणि वांगडा सगळे पक्षाचे आमचे सगळे पदाधिकारी, फुडारी, आजी माजी आमदार आणि तसेच पक्षाचे सगळे कार्यकर्ते हांगासर आता ह्या उपोषणाक सुरुवात केल्ली आसा, धरण्याक सुरुवात केल्ली आसा। देशान आम्ही पळयलें की देश स्वतंत्र जाल्या उपरांत ज्या पद्धतीची लोकशाही ह्या देशान आपणायली ती लोकशाहीचे काम खरें म्हणजे आम्ही पळयतात की हे लोकसभेच्या माध्यमांतल्यान, राज्यसभेच्या माध्यमांतल्यान चलता। पूण आम्ही पळयतात की जेन्ना 29 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी अशा 10 दिसां खातीर जेन्ना लोकसभेचे अधिवेशन आशिल्लें आणि राष्ट्रपतीच्या भाशणाचेर त्याच्या धन्यवाद दिवपा खातीर जो प्रस्ताव आशिल्लो ताचेर भाशण करपा खातीर म्हणून जेन्ना ह्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी उबे रावले त्याचे उपरांत 1.5 वर सादारणपणान त्यांचे भाशण चलतात आणि त्याच टायमार ह्या देशाच्या इतिहासान पयले फावट काँग्रेस पार्टीचे सगळे खासदार हे लोकसभेच्या वेला भितर येवन प्राईम मिनिस्टराच्या भाषण चालू असताना त्यांनी ते अडवपाचो यत्न केल्लो आसा, त्याचो आम्ही सगळेजण हांगासर निषेध करतात। ही लोकशाहीची विटंबना आसा, सोडून दाखयल्ली आसा, त्याचो आम्ही निषेध करता। त्याच वांगडा त्याचे उपरांतचे दुसरे सेशन जे स्टार्ट झाले 5 मार्चाक ते 6 एप्रिल पर्यंत जे सेशन चलताले बजेटाचे, या 23 दिसाच्या सेशना भितर काँग्रेस पार्टीन आणि वांगडच्या त्यांच्या काही पार्टींनी मिळून हे लोकसभा सेशन चलोवपाक दिवना, राज्यसभेचे सेशन चलोवपाक दिवना। साधारणपणान हिशोब जर मांडलो जाल्यार ह्या 23 दिसांतली 161 वरां ही काँग्रेस पार्टीन आणि त्यांच्या वांगडच्या सगळ्यांनी मिळून ही या लोकांचे नुकसान करपी अशा पद्धतीचे काम करप म्हणजे त्यांनी वर्तणूक आपली करून दाखयल्ली आसा, त्याचो आम्ही हांगासर आता निषेध करतात। या जर लोकसभा चलिल्ली, राज्यसभा जर चलिल्ली जाल्यार ह्या देशातल्या सामान्य मनशाचे प्रश्न आसात ते लोकांच्या ते सोडोवपा खातीर आसात। आमच्या गोंयचो जर विचार करीत तर आमचे हांगासरल्या मायनिंगाच्या संबंधातलो प्रश्न आसतलो, आमचे धनगर भावांच्या एसटीच्या संबंधातलो प्रश्न आसतलो, हांगासरल्या बीएसएनएलच्या संदर्भातले हांगासरले जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा त्याच्या संबंधातले जायते प्रश्न आसात। हे सोडोवपा खातीर सुद्धा आमकां त्या निमतान एक संद मेळपाची, पूण आयज ती संद काँग्रेस पार्टीन काबार केल्ली आसा आणि त्याचो निषेध करपा खातीर ही लोकशाही जी आसा येदी व्हडली परंपरा लोकशाहीची ही राखून दवरपा खातीर म्हणून त्याची जागृताय करपा खातीर म्हणून आयज उपोषण सगळ्या देशभरा भितर सगळे खासदार हे सकाळी 10 ते सांजे 5 वरां मेरेन करतात। आयज पणजे आझाद मैदानाचेर ह्या गोंयान जे 3 खासदार आसात त्यांनी मिळून ह्या उपोषणाची आता सुरुवात केल्ली आसा। दिसभर आमी हांगासर सगळे आसतले। आमी आमच्या देशाचे पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी हे दिसभर ते आसात, आमचे पक्षाचे अध्यक्ष अमित भाई शाह आसात, ह्या उपोषणात वांटेकार जाल्ले आसात। आम्ही त्यांचे हात घट करूया, देशाची लोकशाही घट करूया अशें तुमच्या सगळ्या लागीं मागता। तुमच्या उपोषणाच्या निमतान तुमच्या सगळ्यांचे हांगा स्वागत करता आणि हे उपोषण आता सुरुवात जाल्ली आसा अशी घोषणा हांगासर करता। Yeah!
वंदे भारत माता की इंकलाब इंकलाब भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की वंदे वंदे इंकलाब लोकसभेचे बजेट सत्र आता दुसरा भाग सुरू झालो आणि या दुसऱ्या भागाचे कम्प्लिटली 23 दीस काँग्रेस मेन करून काँग्रेस बाकी सगळ्या पक्षांक घुसलून तांणी संसदेचे कामकाज लोकसभेचे राज्यसभेचे कामकाज करून दिले ना. आमच्या स्पीकरांनी आमच्या प्रधानमंत्र्यान आमच्या मिनिस्टरांनी परत परत रिक्वेस्ट करून कसलीय जी चर्चा आसा खंयचोय विषय आसा चर्चेक आमी तयार आसात. त्यामुळे तुम्ही गोंधळ घालू नाकात, बसात, आमी खंयचेय चर्चेक उत्तर दिवपाक तयार आसा अशें सांगून सुद्दां स्पीकराच्या आव्हानाक सुद्दां मान न दिता तांणी 23 दीस संपूर्ण कामकाज बंद पाडले. हो खरोखर हो राष्ट्राचो आणि ह्या देशाच्या जनतेचो अपमान आसा. कारण जी संस्था लोकशाहीचे मंदिर आमी जे म्हणटात ही राज्यसभा आणि लोकसभा या मंदिरांनी त्यांनी दुडगूस घालून हांगसरली ही लोकशाही नष्ट करपाचो प्रयत्न ह्या काँग्रेसीन केल्लो आसा. आणि त्यामुळे त्या गोरगरिबांसाठी कायदे जावंक जाय आशिल्ले, गोरगरिबांसाठी काही नवीन नवीन गोष्टी लोकसभेच्या माध्यमातून राज्यसभेच्या माध्यमातून कायदे पास करून जे करूं जाय आशिल्ल्यो तो विकास जो आसा तो विकास आज थांबलेलो आसा हाच्या खातीर. आणि त्यामुळे हाका पूर्ण जबाबदार हो काँग्रेस पक्ष आसा. आणि त्यामुळे एक विरोधी पक्ष म्हणटे भूमिका जी काँग्रेसीन निभावंक जाय आशिल्ली ही निभावपाक हो पक्ष अपयशी ठरलेलो आसा. आणि त्यामुळे ज्यांनी आमी या लोकशाहीत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष हे जर बरोबर विकासाचे बरोबर चल्ले, बाकीचे पार्टी पॉलिटिक्स किंवा हे सगळे मागीर भायर करपाक जाता इलेक्शना कडेन आसा. परंतु आमकां ज्या लोकांनी निवडून दिले आसात, लोकांचें काम करपाक निवडून दिल्ले आसा, त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टीक हो काँग्रेस जबाबदार आसा. त्यामुळे 18 महिने 2-2 वर्सां तुरुंगात धाडपी ह्या देशाचेर आणीबाणी लादपी ही काँग्रेस आसा. ही हुकूमशाही त्यांच्या रक्तांतूच आसा. आणि त्यामुळे काँग्रेसीक लोकशाहीचेर उलोवपाचो कसलोच अधिकार ना. आणि त्यामुळे ज्या पद्दतीन काँग्रेसीन जे कितें वर्तन ह्या लोकसभेन केलें संपूर्ण जनतेन टीव्हीच्या माध्यमातून पळयल्लें आसा. राज्यसभेच्या लोकसभेच्या स्पीकरांनी तांकां परत परत आव्हान केलें की तुम्ही कसलोय अविश्वास ठराव हाडल्यार सुद्दां सरकार ताचेर चर्चा करपाक तयार आसा. परंतु तुम्ही एकदां वेळान येवं नाकात, आमी चर्चेक सुरू करूया हें काँग्रेसीन धुडकावून लायलें. आणि आज गोंय किंवा इतर भागांत सुद्दां काँग्रेसचे नेते खंय तरी उलटो प्रचार करतात की भारतीय जनता पार्टीनूच खंय तरी लोकसभा हें केलें म्हणून चुकीचें आसा. लोकांक कितले म्हणून फटयतले तुमी? फटींग म्हणून उलोवपाक सुद्दां मर्यादा आसता. हांव बाब शांताराम नायकाचो स्टेटमेंट आज आसा चोरांचे उलटे बोंब म्हणून, म्हणजे अक्षरशः हो स्टेटमेंट ताकाच लागू जाता, भारतीय जनता पक्षाक लागू जायना हें सामान्य जनतेन टीव्हीचेर पळयल्लें आसा. आणि त्यामुळे ह्या काँग्रेसीन लोकशाहीची थट्टात ज्यांनी ह्या देशांत जवळजवळ 70 वर्सांचे 60 वर्सां सत्ता लावयली आणि लोकशाहीच्यान कांय करूंकच ना. हे बरे भशेन गोंयचे सरकार चलता. विरोधक हे उलयतलेच, कारण पर्रीकरान सुद्दां 3 मेंबराची कमिटी अपॉइंट केली आणि त्यांचे मार्फत हांगसरलो कारभार चलता. आणि व्यवस्थित काम हांगसर चल्लां. आणि म्हाका अपेक्षा आसा की बेगिनात बेगीन मुखेलमंत्री आमचो गोंयांत येतलो आणि तो कामाक सुरवात करतलो. थोडो आमी जे अर्थसंकल्पाचे सेशन सेकंड हें आशिल्लें पार्ट त्या हितूर
त्या वेळाचेर गोंयांत मायनी बंद जाल्ल्यो आनी गोंयचे खूब प्रश्न आशिल्ले, म्हणजे राज्यसभेन आसूं किंवा लोकसभेन बाब नरेंद्र सावयकर मांडपाचे आसूं, राज्यसभेन हांव मांडपाचें आसूं, कारण आमी 0 आवराक सुद्धा प्रश्न दिल्ले बरोवन, कारण ते उठोवपाक मेळना आनी हेचो निशेध करपा खातीर आज हांगासर आमी उपोशणाक बसल्या आनी आमच्या भारतीय जनता पक्षाच्या हेचो निशेध करतनाच आमचो जो कितें आमकां डेली बेजीस भत्तो मेळटालो किंवा आमचो त्या दिसाचो पगार जो आसा तो आमी सरकाराक जमा केला, हेजो टोटल सादारण सगळे खासदाराचो जवळ जवळ 3,50,00,000 वता. हे पयशे आमी बरोवन दिल्ले आसा आनी ते आमच्या पगारांतल्यान आनी भत्त्यांतल्यान आमकां मेळचे ना, कारण हे शक्य आसलें काँग्रेसीन करून दाखोवचें. कारण तेंच्यांनी आतां जशें भाऊन म्हटलें की शांताराम नायक हांगसरलो प्रदेशाचो अध्यक्ष उलयता की ही सगळी नाटकां चल्ल्या म्हणून. खरें म्हणजे चोराच्या उलट्या बोंबायो काँग्रेसच्यो चल्लेले आसा. लोकशाही डेमोक्रेसी म्हणटा आमी पळय ते रिती प्रमाणे चलोवपाक जाय. डेमोक्रेसीचे रिती आहा, रिती रिवाज जे आहा पळय ते आमी मनान धरपाक जाय. तर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा जर बंद केली जाल्यार काम कसं काय जातलें? लोकांनी निवडून दिल्ले प्रतिनिधी कितें करतले? हाऊ विल वर्क, हाऊ विल फंक्शन? Functioning of the government is important. That is the protest we are doing. Well, let the government function. If you oppose certain things, you say it in parliament. You have a right to say it. कोणाचे निषेध हा पळय तो व्यक्त करा तुम्ही. फेर इनफ. चर्चा करा. लोकशाही म्हणजे चर्चा, डिबेट हे सांगपाकच जाय.